Thank you, Jesus. Berkah Jesus, berkah Bapa. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आम्ही मागण्याद्वारे आमच्या या सेशन सुरू करूया. मगळा बापा अर्घां तुका दिता बापा आयच्या दिसापासून बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां हर एका तुज्या संगातपणान आनी तुज्या आशिर्वादांनी आनी तुज्या अधिकारान आमकां आज आयचो दीस बरो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा. ह्या घडये आमी तुज्या प्रत्येक तुज्या हजारपणांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. तुजें उतर सांगता दोग या तेग जण म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसतलों. वय बापा आनी एका मनाचे जावन आमी हांगा हजर जाल्ल्यांत तूं आमकां तुजें संगतपण आनी तुका तूं कितें उलोवंक आशेताय तें हर एक म्हजे तावन तुज्या पवित्रत्म्या द्वारे तूं उलोवच्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता बापा. बापा तुवें आमकां तुज्या हर एक गुणांनी ते पवित्रत्म्याच्या फळा वरवीं तुवें आमकां भरलें कित्याक आमी तुज्या उतरांत आमी थिरासन जाल्या आनी आमी बॉर्न अगेन जाल्या म्हळ्यार आमी प्रत्येक आमी जल्म घेतलो त्या तुज्या उतरा द्वारे. तुजें उतर नासतना आमी तुज्या सांगातपणांत जियोंक जायना आनी तुजें उतरच आमकां धैर्य आमकां जैत आनी आमकां हर एका मेटांनी तें उजवाड जावन आसा. कित्याक जेजूचो उजवाड जावन आसून तो संवसाराक उजवाड जावन आयलो आनी तो उजवाड कोण स्विकार करता आनी तो त्या उजवाडा प्रमाणे आनी त्या उजवाडा द्वारे कोण चलता ताचें जिवीत खंडीत तुवें बसयल्लें तें जिवीत ह्या संवसारांत अनुभव करूंक जाता म्हणून तुवें सांगलां. कित्याक जैत म्हळ्यार ह्या संवसारा वयर आमी तुवें कशें जैत वेलां तेंच आपोण तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक जेजू क्रिस्ता मार्फत तें तुवें दिलां बापा. बापा आतां आमचें सगळें पवित्रत्म वावुरता दीस आनी रात त्या पवित्रत्म्या द्वारे तूं आनी जेजू क्रिस्त आमचें सगळें जिवन आसा. वय बापा त्या वरवीं आमचें जीवन कितेंच उणेंपण नासतना आमी एक धैर्यादीक तुजें भुरगीं जावन ह्या संवसारांत जियोंक तुवें आमकां आपोणे दिलां आनी त्या आपोणे कोण स्विकार केला आनी ताचे प्रमाणे म्हळ्यार तुज्या बसवण्या प्रमाणे तुज्या उतरा प्रमाणे आनी तुज्या उजवाडा प्रमाणे कोण चलता ताका संवसारांत कितेंच उणेंपण नासतना जियोंक जाता म्हणून तुज्या पुता मार्फत तुवें सांगून दिलां बापा. त्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा. आतां हांव तुका संपूर्ण रितीन हांव तुका समर्पिता. म्हजो ताळो आनी म्हजी चिंतना ह्या वेळार कितें उलयचें तें संपूर्ण रितीन तूं उलय बापा तुज्या पवित्रत्म्या द्वारे आनी हांव तुका समर्पिता संपूर्ण रितीन. कित्याक तुजें सांगातपण नासतना
आम्ही कितेंच करूंक शकना. तुझे संगात पण नासतना आम्ही तुझी शुभवार्ता प्रगट करूंक आम्ही शकना बापा. बापा कसो तुझो पूत जेजू क्रिस्त या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार तुझे सांगात पण ते पवित्रत्म्याद्वारे तुवें तें दिलें तशेंच आमकां तूं दिवन आसाय तुज्या भुरग्यांक हर एकल्या. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ऐकता की प्रेज गॉड. आमकां संवसारांत खंत म्हणून आसा संवसारांची येतना आमकां खंत म्हणून आसा की कोणी आसा उलयना कोण ना की नाय म्हणून चिंता खंत आसा 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 गे. तरी खंत बरी गी पाड खंत पाड पाड खंत आमच्या देवाच्या सांगातपणाक विरोध येता गी. होय होय. खंत करून जमला तरी खंत जाता. खंत करून नजो म्हणला तरी खंत जाता. जाता. या ओके. ताका म्हणचे आमचे स्पिरिच्युअल वॉरफेअर म्हळ्यार आमचे दैवीकपणांत आमकां अडकळ. सो आतां आमी त्या विशयान शिकूंक या. आमकां पवित्र आत्मा शिकयता आतां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी देवाचें उतर काडया. लूक 12:22 तावन आमी सुरू करया. (22) 12:22. एक्चुअली खंत म्हळ्यार कितें डेफिनेशन गुत्ता की खंत म्हळ्यार कितें? प्रेज गॉड. ऐकता की म्हळ्यार फाल्यांचें चिंतून बसचें, देवाचेर भरोसो दवरतना, फाल्यांचें चिंतून बसचें, देवाचेर पुत्राचेर भरोसोच ना आमकां देखून. भरवसो ना. ओके. खंत म्हळ्यार आमकां एक्चुअली to think about problem or unpleasant things that might happen. म्हळ्यार समस्या वयर आमी चिंतना हाडोवची वा म्हाका बरेपण नातल्या म्हळ्यार म्हज्या संतोषाक अडकळ्याच्या चिंतना वयर चिंतना म्हजे थंय येवची आनी त्या चिंतना वयर हांवें चिंतचें आनी त्या वरवीं म्हजें समाधान, म्हजो संतोष, म्हजो आनंद हांवें होगडावचो. समजलें न्ही? हय. आमी एक कारण तशें जावन देवा तावन पयस वयचें आनी सेकंड हांवें खंयचें म्हाका संतोशाक वा म्हज्या आनंदाक आडखळ येता त्या संगती वयर हांवें चिंतना आटोवची आनी तें हांवें होगडावचें जावन आसा. सो आतां पळय आमी लूक 12:22 वाचतात की वासिचें हांवें? प्रेज गॉड. ओके. उपरांत ताणें आपल्या शिश्यां लागीं म्हणलें, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें आसो लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. आनी म्हणटा 23 वर्स, खाना प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय म्हणून क्वेश्चन दे. सो आमकां जेजू सांगता हांगा, ताणें शिश्यां लागीं म्हणलें पळय देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें आनी
तुमचे कुडी कितें नेसचे पांगरचे हाचे हासो लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. आमकां हुस्को आतां सड जावन आयज फाल्यांचो दीस कसो करचो, फाल्यां हांवें कालें करचें, वा हांवें आतां परवां इस्टर येता त्या वेळार हांवें कितें न्हेसचें, वा फॅमिलींत एक फंक्शन आसा, रोस काजार एंगेजमेंट पुरो आसा, ताका हांवें कालें करचें, कशें वस्तूर न्हेसचें, कितल्याचें कांदिवचें, असलें पुरो आमचें प्लॅनिंग वैगी आमचें प्लॅन अशें जाता वैगी. आमच्या प्लॅना वरवींत आमी समस्यांत पडटा. प्लॅन बरें, पूण तें प्लॅन आमच्या लिमिटार आसा जाल्यार आमकां कितेंच हुस्को येना, म्हळ्यार आमकां वरी येना. पूण आमचें तें प्लॅन ते लेका वरवीं वर्त गेल्यार, म्हळ्यार आतां एग्जाम्पल आनी एक सांगचें. एक मनीस घर बांदता मनचिंत्या, ताचे कडेन एक एमावंट आसा आनी तो त्या एमावंटा प्रमाणे प्लॅन करता. आतां ताणें प्लॅन केल्ल्याचे वरवीं तो घर बांदतना ताका तें जायचें हें जायचें म्हणून ताका आनीक चड जायचें, वा म्हजें इल्लें घर आनी इल्लें व्हड करया, नाजाल्यार हांव वयरी बांदतां, नाजाल्यार घरांत हांव कितें प्रोविजन म्हाका दुसऱ्यांच्या घरा तशें आसा, हांव हांगाय म्हाकाय जायचें इल्लें चड करया, हें म्हणून हांव करन वेतां. ते दाळा म्हजे थंय म्हजी बजेट तातूंत बसना आनी हांव ते सोर्स म्हळ्यार रीण जावन पुरो, वा हांव ते पयशे कशे अरेंज करचे जावं पुरो, ह्या विशयी चिंतन करता. पळय हांगा एक काम प्रोग्रेस जावन आसता आनी तेंत काम करूंक कश्ट जाता थोडे फावटी. पूण म्हज्या सर्तीक आशा वा सर्तीक म्हाका कितें जायचें म्हणून हांव चिंतून हांवच त्या सर्तीक हुस्क्याक वेता. हुस्को म्हळ्यार म्हाका कितें जायचें त्या आशा ताचे वरवीं सर्तीक रितीन जायचें जाता. सो त्या खातीर हांव हांवें हे सोर्स आपणावचे, म्हळ्यार हांवें हाका दुडू जमोवचो, वा हांवें कशें रीण करचें, वा हांवें कोणाक कडचें कान घेवचें, हांवें ह्या टायमा भितर म्हजें जाता की हांवें हें सर्तीक काम असलें पुरो हांव चिंतूंक सुरू करतां. आनी अशें जावन म्हजें समाधान वगडायता आनी हांव एक म्हजे थंय कितें बरेंपण आसा तें नेचर म्हजें चेंज जाता. कित्याक चेंज जाता म्हळ्यार म्हजे थंय तो संतोशाच्या बदलाक म्हजे थंय आतां अभिलाशा येवन, वा म्हजे थंय म्हळ्यार अभिलाशा सर्तीक आशा वैगी सर्तीक आशा जावन हांव सर्तीक कामाक मेतर जातां आनी हाचे वरवीं हांव रिणार पडतां. आनी हांव तें घर जाल्या उपरांत म्हाका त्या समाधानांत त्या घरांत रावूंक जायना. हाचे वरवीं देवान म्हाका कितें येवजन आसलें ताचे वरवीं म्हज्या अभिलाशे वरवीं हांव सर्तीक करूंक गेलो आनी हांवच कश्टार पडलो. हें आमच्या जिवनांत जावचें. हांव केदाळा म्हज्या लिमिटार रावतां. हांव केदाळा तुमी पळयलें जावं पुरो सबार फंक्शनां, आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार काजारां आनी पुरा. आतां आमकां काजारां लिमिटारूय करूंक जाता, पूण आमकां मस्तू जाणांक आपोवन व्हडल्या मट्टाचें करतात तेय करतात, दुसरे करतात, तेंच चिंतून हांवूय करतां जाल्यार
म्हज्या लिमिटाचे वरवीं हांव भायर वेतां आनी हांव रिणार पडतां आनी हांव संतोशाच्या त्या वेळार हांव बेजाराय वा दुखान म्हजे भितर हांव तें दामून धरतां. मागीर कोणें उलयल्यार हांव रागार जावचें आनी म्हजें समाधान होगडावचें. त्या रितीन हांव मुखार सरतां. म्हजें जिवीत त्या प्रमाणे चलता. सो ह्या खातीर हांगा जेजू आमकां सांगता. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें, तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें, पांगरचें, हाचो लेका वर्त हुस्को तुमकां नाका. हांव केदां चडतीक करूंक वेतां. संवसार केल्ले बरी हांव करूंक वेतां जाल्यार म्हजे थंय कश्ट नातले, म्हाका कितेंच उणेपण नातलें. हांव त्या म्हज्या बऱ्या जिणयेक हांव खोटेपणांत घालूंक हांवच मुखार वचोन आसता. आनी हांवें मागीर दुसोवचें दुसऱ्यांक वा जेजूक, देवाक हांवें सांगचें, देवान म्हाका समाधान दिवना. समाधान हांवें वगडायलें आनी देवाक हांव ब्लेम करता. ह्या खातीर आमी लिमिटार आमी आमच्या हातूं आसा जाल्यार, आमच्या परिगेतीन आसा जाल्यार आमकां असले आमी एवॉयड केल्यार आमकां खंडीत जावन आमी आमचो संतोश, आमचो आनंद, आमचो केदाळाय उणो जायना आनी आमचें समाधान पाड जायना. ताचे उपरांत आमी पळया 24. पळया ते कावळे, ते वंपिनात, ते लुविनात, तांकां तुपी वा कोठारां नात, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय म्हणटा. पळय, आमकां ताणें ताची भुरगीं करून आमकां दिल्या. संवसाराक ताची भुरगीं करून आमकां ताणें दिलां. आमी सुकल्ल्या टायमार आमकां ताणें ताच्या पुता मारिफात ताणें आमकां तिदविलां आनी तिदवून ताच्या राजान परतेक आमकां पावयलां. कित्याक ताच्या राजांत, ताच्या सांगातपणान, बापाच्या सांगातपणान कोण जियेता ताका कितेंच उणेपण नासतना जीव येता म्हणून देवान जेजू मारिफात आमकां सांगलां. सो त्या खातीर आमी केदाळ आमचें समाधान होगडायता, आमचे अतिरेकान आमी वर्तन करता, तेदाळ आमी देवातावन पयस वेता आनी देवाचे ते सांगातपण होगडायले वरवीं आमी तें समाधान होगडायता आनी पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आशिल्ल्यान तातूंत सोंसणीकाय, समाधान, मोग आनी कितें हर एक तातूंत कितें आसलें ती फळ आमी तें अनुभव करूंक जायना. ताचे उपरांत 25 तुमचे मदें कोण चिंता करन आपणे आवक थोड्या वेळाक कोणी सोडोवंक सकात गी म्हूण विचारता परते. कित्याक आमी हांगा वरी म्हळ्यार आमी केदाळ आमी चिंता पाठोवन आमचें समाधान होगडायता, तेदाळ आमी देवातावन पयस येता. तेदाळ आमच्या जिवांत कितें जाता, आमी समाधान होगडायले वरवीं आमचे थंय कितें देवान नॉर्मल रितीन आमचे कुडीचे फंक्शनां जावंक देवान तें केलां, ताच्या वरवीं वर्त्या रितीन तें काम करूंक आमचे ऑर्गन्स रेडी जातात. केदाळ आमचे थंय तें केमिकल रिएक्शन म्हणून आसा, तें चड जावन आमचे थंय आमकां बेजाराय जावन आमचे थंय ती कितें केमिकल रिएक्शन जावन आमचे नॉर्मल रितीन काम करचे ते अंगांग ते चड मापान काम करन ते भलायकी पाड जावच्या स्थितीक पावता. जावंक पुरो आतां कितलो लोक मनीस टेन्शन म्हणून डिप्रेशनाक वेता. हे खंय तावन येता, कित्याक येता अशें? चड खंयचे आमी कंत करता आनी चड कंती वरवीं
आमचे समतोलन आम्ही होगडावन आम्ही प्रत्येक आम्ही नाका जाल्ल्या संगतीक आम्ही डिसिशन रॉंग प्रत्येक आम्ही रॉंग करून आम्ही आसले आमचे बरे जिवीत आम्ही होगडायता. त्या खातीर हांगा 26 म्हणटा तरी इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशयांत तुम्ही कित्याक कंत करची. कित्याक म्हळ्यार आमची भलायकी आमी सांबाळूंक जायना. आमी कित्याक आमची भलायकी होगडायता. आमकां कितें देवान आमकां साद्या रितीर जीवन काडूंक आमकां संवसारांत धाडलां तें सोडून आमी आमच्यो राटावळी आमच्या मतींत घालून आमचे वजन आमी इतलें काणयोंक पावल्यांगी आमी लेखावरणी वर्ते आमी काणयोंक सकल्या. आनी त्या वरवीं बाय फोर्स आमचे हर एक चलन वालान सर्तीक जाल्ल्यान आमचे थंय ते साधारण रितीचे काम जायनासतना ते काम चड प्रेशरान ते काम जाल्ले बरी जावन. आतां पळया तुमी एक मशीन असता नाजाल्यार एग्जाम्पल आमी पंप म्हणून धरया. त्या पंपाक उदक येवचे कडेन थंय कोयर सर्कल आतां तुमी पळयला ते पंप म्हणून आसता ताका एक फूट वॉल्व म्हणून आसता उदका भितर आसता तो. पंपाचें काम कालें उदक बांयतलें वा बोरवेलांतलें वा उदक आसल्या जाग्याचें काडून वयर सडचें वयर फ्लो करचें. आतां त्या फूट वॉल्व म्हळ्यार थंय सकयल आसता तो उदका भितर आसता. आतां तो फुटबॉलांत कोयर शिरकलो जाल्यार कालें जाता. कालें जाता उदक बंद जाता. उदक बंद जाता आनी त्या पंपाक लोड पडटा वैगी पंपाक प्रेशर पडटा. ते दोळा पंप लेकावरणी चड करंट कान घेता आनी करंट कान गेल्ले वरवीं थंय ताचें ब्रेकर कितले लिमीट आसा त्या ब्रेकराक ते ब्रेकर ट्रिप जाता. तशेंच आमच्या जिवितांत ती जावचें अशेंत. हांव केदोळा लेकावरणी चड वर्तो हांव हुस्को करतां हांव चिंता पाटयतां आनी ताचे वरवीं म्हज्या भितर आसलें म्हजें बरें जिवीत हांव वगडायतां. आतां 27 म्हणटा ती काटपुलां कशीं वाडटात पळया ती गोळानात वा सूत वळिनात तरी पूण सलमाव राय पर्यान सगळे आपल्या वैभवांत तांतल्या एक फुला बरी नेसुल्लो ना. पळया आतां सलमाव रायाक आनी ह्या फुलाक कसलो संबंध करता पळया हांगा देवाचें उतार. कित्याक सलमाव राय एकदम ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताचे कडेन कितेंच उणें पडनासलें पूण ताणें नेसले अति बरें वस्तूर तो न्हेसतालो आनी ते वस्तूर सुमेत देवान नॅचरल रचल्या त्या फुला प्रमाणे ताचे नेसान जावना. म्हळ्यार त्या फुला प्रमाणे सुमेत ते येद व्हडल्या रायाक न्हेसोवंक ताचे कडेन सगळें आसून ताका न्हेसोवंक जावना म्हणटा. त्या खातीर हांगा आज आसा फाल्यां रान्नींत लासतात ते शेतांतलें तण सयत देव हे परी न्हेसयता जाल्यार आनी कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना ये उण्या भवार्थाच्या न्हू. पळय हांगा देवाचें उतर आमकां सगळ्याक मागीर आमकां कनेक्ट जावचें भवार्थ. सो भवार्थ केदोळा मनशाक उणो जाता तो हर एका संगतींत पडोवंक येता. आमकां कंत हुस्को चड येवचो आतां कोणाक म्हणून सांगता हांगा उण्या भवार्थाच्या. सो भवार्थांत तो ऑपरेट करूंक सोलवालो म्हणल्या अर्थ हांगा.
आज असा फाल्यां रान्नींतलो आसता त्या शेतांतले तण सयत देव हे परीने सयता जाल्यार आतां पळया तुमी, तण नॅचरल ग्राउंडार वा नॅचरल रितीन तें जाल्लें तण जाल्यार कितलें बरें आसता. आनी तातूंत कांय आतां जावं पुरो त्यो गाय आनी खातात, ते कितेंच तांकां सायड इफेक्ट आसना. कित्याक ते नॅचरल प्रोसेसर तें तण तें जाल्लें. आतां तेंच त्या तणाच्या बदलाक आमी तण वाडयल्लें, तें तण जावं पुरो आमी फार्माक आमच्या गायांक आनी आमी फार्माक आमी तण रेडी करता जाल्यार तें तण कशें रेडी करता आमी? ताका आमी ईट घालता, वैगी केमिकल घालता आनी ताचे वरवीं तें तण बरें वाडटा. पूण तें तण केल्ले वरवीं गायक आनी पुरा बरेंपण आसता गी, ताचे थंय तें केमिकल तें इफेक्ट गायक जाता. पळय हांगा देव नॅचरल संगती विशयी सांगता. देवान नॅचरल रितीर कितें केलां तें आमी अनुभव करच्या, की आमी आमच्या बळान कितें अनुभव करूंक आनी आमच्या संवसारी जानवायेन आमी कितें आमी करन आमी अनुभव करता, त्या दाळासर तें कितलें मनशांक वा जानवरांक कितलें इफेक्ट करता पळया. सो त्या देखून हांगा सांगता की तें हे परी नेसयता जाल्यार आनी कितले सॉरी नेक्स्ट देखून खंयचें वर्स 28 आज आसा फाल्यां रान्नींतलो आसता त्या शेतांतलें तण सयत. पळया तें तण आतां कोणी काडिना जाल्यार तें कालें जाता. एकच तें थंयच त्या गरमेक सुकता वा ते कोणी काण्ण जागो नितळ करतना तें काण्ण सरमणाक घालतात, वैगी सरमण करून ताचो गोबर करतात. तरी तें तण इतल्या सुबीत तरान नॅचरल रितीन देव ताका ताचें पालन पोशण करता जाल्यार तरी म्हाका आनी तुका कितल्या बऱ्या रितीन देव सांबाळटा म्हणून हांवें चिंतिचें. हांगा ह्या उतरा वयर चिंतूंक आमकां देव आमकां आपण दिता. आनी तितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसोवचो ना म्हणटा. ये उण्या बावार्थाच्या न्हू. त्या खातीर हांव केदाळा बावार्थता मेन आमची देवाची शिकोवण जिजू मारिफात आमकां आयिल्लें शिकोवण. आनी पयलें जाल्यार आमच्या पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवादी मुखांतर आमकां देवाची शिकोवण आनी मोयशेंत हांव जाल्यार आमकां उत्पत्तींत जाल्यार देवान मनशाक रचल्या उपरांत हर एक ताचो सैमत आमकां दिला. कित्याक म्हळ्यार ताच्या सारक्यासो आनी सुरपायासो आमकां रचला म्हणटा. सो त्या खातीर आमकां कितेंच उणेपण नासतना ताणें आमकां रचला. हांव हांगा कितें करता म्हळ्यार हांव म्हजे चिंतना वयर हांव म्हज्या समजणे वयर वा संवसारी रितीर संवसारार कशें आसा तें पळोवन वा तें आयकून हांव म्हजे थंय अनुभव करूंक हांव येता. सो त्या दाळा थंय देवाची सकत काम करूंक शकना. त्या खातीर रोमन्स 12:2 म्हणटा संवसाराची रीत साल तुमी आदारी नाकात म्हणून. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हळ्यार येस. कित्याक एकल्याक पळोवन हांव तें करता जाल्यार वा दुसऱ्यांक हेरांक पळोवन हांव जियेता, हेरांनी केल्ले बरीच हांव करता जाल्यार हांव म्हजें संबंद म्हजें रिलेशनशीप हांव देवातावन हांव पयस काडनासा. त्या खातीर देवान कितें आमकां सांगलां आतां आमचें स्पेशली आमचें कालें म्हळ्यार सडावत आमचें मागणें म्हणून आसा. आमी मागणें म्हळ्यार कालें आमी घालची डिमांडां
वा आमी करचे आमकां कितें जाय त्या प्रमाणे आमी मागचे, आमच्या स्वार्था खातीर मागचे. एक्चुअली मागणें म्हळ्यार आमचो संबंध देवा लागीं. आमचो संबंध समान नासतना हांवें म्हजें कालें करचें म्हळ्यार म्हाका अशें अशें जायचें, म्हजी लिस्ट हांवें सबमिशन करची. म्हाका भलायकी ना जाल्यार हांवें भलायकी दी म्हणून मागचें, वा भलायकी ना जाल्यार हांवें देवाची उतरां कोणाय कडेन इसार नकलें खंयचें हें हांवें मुनाचें म्हणून त्या प्रमाणे हांवें. कित्याक थंय म्हजो स्वार्थ, कित्याक म्हाका बरेंपण जायचें त्या खातीर हांवें देवाचो संबंध हांवें जोडूंक प्रयत्न करचो. पूण हांव निरंतर संबंदांत आसा जाल्यार, हांव निरंतर देवाच्या संबंधांत आसा जाल्यार, त्या रिलेशनशिपांत आसा जाल्यार म्हाका तळी गरज ना. हांवें म्हज्या स्वप्रयत्नान हांव एक स्क्रिप्चर काडून 100 फावटी या 200 फावटी हांवें म्हणून वचचें म्हणून ना. हांव कितें सांगता भावार्थान तें म्हजें थंय घडटा. हांव केदाळ तें 100 फावटी सांगता म्हळ्यार म्हाका एक तें डाऊट जाता की नांगी, आनी एक हांव 100 फावटी सांगता आनी म्हजी एबिलिटी ह्या प्रमाणे तें मागणें जाता. त्या खातीर केदाळ देवाची आमकां इल्लीशी काकळूत मात्र मेळटा शिवाय आमकां तें रिलेशनशीप नासतना आमी तें पुर्त्या रितीन देवान आमकां दिल्लें ती देणें आमचें थंय तें रुपीत म्हळ्यार कार्यगत जायना. त्या खातीर हांगा म्हणटा ये उण्या भावार्थाच्या न्हू म्हणून. देखून कितें खावचें कितें पिवचें म्हणून लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. अणभवर्ती ह्यो सर्व वस्तू सोदतात, पूण ह्या सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हणून तुमचो बाप जाणा म्हणटा. हे बापाक आमच्या ताच्या भुरग्यांक कितें जायचें म्हणून देवाक गुप्त आसा. हांव म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे हांव देवा कडेन मागता जाल्यार म्हजो संबंध बापा लागीं करेक्ट ना म्हणून अर्थ. तुमी थोडे पळया, तुमी मागण्याचे मनीस आसात थोडे, तांचे कडेन तुमी उलोवंक गेल्यार तुमी तूं कितें देवा कडेन मागताय म्हणून विचारल्यार हांव कितेंय मागना, म्हज्या खातीर हांव कितेंय मागना म्हणटात. हे आमचें जायचें. आमचो संबंध रिलेशनशीप बरें आसा जाल्यार कंटिन्यू म्हजें आनी बापाचें रिलेशनशीप जेजू क्रिस्ता मारिफात पवित्रत्म्याद्वारे हांव केदाळ त्या संबंधांत आसा. म्हाका कितें गरज आसा बाप म्हजें हांव विसरच्या पयलेंच म्हाका तें प्रोवायड जावन जाता. हे आमच्या बापाची स्पेशालिटी. हांव केदाळ त्या संबंधांत आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा अणभवर्ती ह्यो सर्व वस्तू सोदतात. हांव म्हज्या गरजे टायमार मात्र म्हाका जाय बरेंपण ते दाळा मात्र हांव देवाच्या संबंधांत येता. ते दाळा मात्र हांव देवाच्या कोणी ब्रदर्स आसात, सिस्टर्स आसात, नाजाल्यार येजक आसात, आनी कोणाडे आसात, तांचे कडेन हांव मागोवंक सांगता. हे म्हजें स्वार्थपण जालें. तुका तुज्या बापा कडेन मागोवंक की तुवें दुसऱ्याक जाणाक तुवें नम्यार हें सांगचें तले तुजे कडेन जालें. त्या खातीर कित्याक तुजो आनी बापाचो म्हजो आनी बापाचो संबंध नातल्या टायमार हांवें तिसऱ्या जाणाक हांवें सांगचें म्हजे खातीर मागा. देवाची सिस्टम म्हाका गुत्तू ना. हांव देवा थंय कोण जावन आसा म्हणून म्हाका गुत्तू ना. देवान म्हाका जेजू क्रिस्ता मारिफात कितें करून दवरला म्हणून म्हाका गुत्तू ना. त्या खातीर त्या लागून हांव हेरांक सांगता म्हज्या खातीर मागा, हांवें कितें करीचें आनी मुखार तें. कित्याक म्हजो संबंध थंय ना. हांवें फर्स्ट स्टेप केदाळा हांव देवाच्या संबंधांत वेता. देवाचो संबंध दवरचो म्हळ्यार आमकां आसची एकच
फक्त एक वाट ती जावन आसा पवित्र पुस्तक. जिजून कितें शिकयलां त्या प्रमाणे याची हांगा पळय देव आमकां सांगता अनुभवावरती ह्यो सर्व वस्तू सोदतात म्हणटा. म्हळ्यार देवा विशयी गोत्तू नासले, देवा तावन पयस गेल्ले ते मात्र हे वस्तू दुसऱ्या मारिफात सोदतात. पूण ह्या सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हणून तुमचो बाप जाणा म्हणटा. देखून आमी पयलें स्टेप काडूंक आसा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज हाचे सवे हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. आमी केदाळे देवाचे रिलेशनशीप, देवाचो संबंध हांवें बरो करीचे आनी हांव एक भुरगो देवाचो म्हणून हांवें पयलें मानून घेवचें. देवा मारिफात देवाचें योजन आसले वरवीं मात्र हांव ह्या संवसाराक आयलां म्हणून म्हज्या मतींत आसचें. आनी देवान जेजू क्रिस्त मारिफात ताणें म्हाका म्हज्या पुर्वजां तावन हांवें वगडायल्लो संबंध तो प्रत्येक देवान जेजू क्रिस्त मारिफात तो जोडून दिला. ते मात्र न्हय आसतना ताणें आमकां एक आमचे सवे तो मजतदारी दिला म्हणून आमकां जेजून आमकां ताच्या शिकवणेन सांगलां. त्या खातीर पयले आमी देवाचें राज सोदीचें. ताचे उपरांत आमकां कितें जायचें तें त्या वेळा प्रमाणे ताका देवाक गोत्त आसा. देवाक आमकां खंयच्या वेळार कितें दिवंक आसा ताका गोत्त आसा. आमकां मेळोना, इल्लो वेळ जालो, कालय जालें, आमकां आतां मेळोना, वा आमकां आतां मेळाचें म्हणून आमच्या कुडीक वा आमच्या मतीक वा आमच्या सेन्ससाक आतां गरज आसा म्हणून आमी सेन्ससा मारी आमच्या ह्या पंचेंद्रियात हांव वा आमच्या कुडीत हांव आमी चिंताव जाल्यार देवाक गोत्त आसा केदाळा कशें जायचें म्हणून. त्या खातीर पयलें देवाचें राज सोदीचें. ताच्या उपरांत मात्र आमकां आमी कितें एक्सपेक्ट करता, आमी एक्सपेक्ट करचें म्हणून ना. त्या खातीर देवाचें उतर आमकां पयलें सांगलां हांगा कितें खंयच्या वेळार कितें जायचें तें आमकां प्रोवायड करता. त्या तणाक, त्या फुलाक, त्या झाडांक कशें देव पोसता, सुकण्यांक ताचे वरवीं वर्त्या मापान पोसता म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. त्या खातीर आमी कसलोच खंत हुस्को धरचे न्हय. धरून आमचे आसली बरी भलायकी देवान आमकां दिल्लें बरेपण आमी होगडावन आमी आमचेंच एक दुसऱ्यांत टायपार आमी जिवंक गेल्यार आमकां खंडीत देवा तावन येवचें हर एक आशिर्वाद आमीच तें ब्लॉक करचें जावन आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. जॉन 14:1 काडया आमी. तांतूय बरें आसा. तुमी कळवळची नाका म्हणून आसा. हांगा म्हणटा देवाचें उतर, तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. पळय हांगा आमकां जेजू कितले बऱ्या हातूंत सांगता, तुमी कांय कळवळची न्हय. तुमी कितेंय लॉस जालां, तें जालां, तुज्या जिवनांत कितें तुवें होगडायलां, तुज्या जिवनांत कुटुंबांतावन तूं पयस गेलाय, आनी कालें जालां, तुज्या जिवनांत नाता कितेंय घडलां, त्या खातीर तूं कळवळ नाका म्हणटा. तूं कितें तुका संवसारांत जिवंक मस्त संगती तुका देवाच्या सांगातपण अनुभव करूंक कितें त्यो आडखळ आयल्या ताचे विशीं आतां चिंती नाका. तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर आतां तुजो विश्वास देवाचेर दवर म्हणटा. पयले हांगा जेजूनी आमकां सांगलां देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. हांगा 2 संगती केल्यात. आमी आमच्या स्वार्था लागून
आविधेयपणा लागून आम्ही देवान आमचो संबंध वगडायलो. त्या खातीर देवान जेजूक संवसारी धाडून ताणे आमकां प्रत्येक तो संबंध आमकां तो कनेक्ट केलो, जोडून दिलो. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा देवाचेर विश्वास दवरा. पयले देवाचेर विश्वास दवरा, कित्याक ताचे हर एक प्लॅन जावन आसा. ताच्या भुरग्यां खातीर ताणें केल्ले प्लॅन ते आमचे थंय जारी जायचे जाल्यार देवाचेर आमी विश्वास दवरचे. तशेंच देवान ताच्या पुताक धाडून संवसारांत म्हजे खातीर ताणें तो कुर्सार मेलो आनी ताणें म्हाका कितें ती शिक्षा फावो आसली ती शिक्षा ताणें काणगेली आनी म्हजे खातीर तो कुर्सार मेलो. ताचे रगत ताणें वरयलें आनी ताणें म्हाका ती सोडवण. हांव खंयच्या बंदपासांत आसा, खंयचे म्हाका देवाचे संबंध जोडूंक कितें आडखळ येतालें वा देवाचो आनंद अनुभव करूंक म्हाका जिवितांत कितें आडखळ येतालें, त्या हर एका आडखळीक, त्या हर एका डिस्ट्रॅक्शनाक देवान ते जेजू मार्फत ताणें ताचें बलिदान भेटोवन आमकां एक सुटकेचें जीवन ताणें आमकां त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें आमकां तयार करून दवरलें. सो त्या खातीर केदाळाय आमी मागतना देवा लागीं आमी मागतना हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी म्हणटा. म्हजे वरवीं जाल्लें न्हय, हांवें मागणें करून जाल्लें न्हय, हांवें म्हज्यो कितें संवसारी रिती रिवाज्यो पाळन जाल्लें न्हय, हांवें कोणायकी दान धर्म केल्ले न्हय, हांवें केल्ल्या बरेपणा वरवीं न्हय, हांवें कोणायकी हेल्प केलां जाल्यार ताचे वरवीं न्हय, वा म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं न्हय. हांव सादच ना देवा लागीं तो संबंध जोडूंक म्हज्या बऱ्या कार्यांनी. त्या खातीर हांगा जेजून आमचे खातीर केल्ल्या कार्याचो आमी उडास दवरचे आनी त्या वरवीं जेजू मार्फत आमचे हर एक मागणें हांव म्हजें रिलेशनशीप हांव जोडलां म्हणून हांवें पयल्या सुवातेर हांवें म्हज्या मतीन दवरचें. आनी हाचे वरवीं मात्र हांवें देवाचो तो संबंध, देवाचें तें हाजीरपण म्हज्या जिणेंत आनी देवाचे ते हर एक आशिर्वाद, देवाचो तो अधिकार हांवें जेजू क्रिस्ता मार्फत हांवें जोडून तो अनुभव करूंक जाता. ही सिस्टम देवान आमकां करून दवरल्या. केदाळ हांव जेजून केल्ल्या त्या कार्या वयर सत मानता. केदाळ मात्र तें साद जाता. त्या खातीर म्हज्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय, हांवें कितेंय केलां जाल्यार तें देवा लागीं वचूंक साद ना, कित्याक म्हजें विधेयपण ना थंय. हांव म्हजे वरवीं हांव करतां जाल्यार तें थंय विधेयपण ना. त्या विधेयपण नातल्याक तें हांव देवाक मानवंक जायना. विधेयपण येवचें भावार्थी मनशाक मात. कोण विधेयपण जायचें जाल्यार ताका नितीवंतपणाची गरज आसा. त्या खातीर आमी तें नितीवंतपण आनी त्या भावार्था वरवीं तें नितीवंतपण जोडटा आमी. आनी त्या दाळा आमी देवाचो मोग अनुभव करता आनी मोगा वरवीं वावुरता तो भावार्थ केदाळाय देवाक मानवचो जावन आसा. त्या खातीर आमकां देव म्हणटा, हांगा जेजू म्हणटा, अनबर ते बरी जायनाकात. तांकां गोत्तू ना, तांकां देवाची सिस्टम गोत्तू ना, तांकां देवाची वळख गोत्तू ना. आमकां बापान डायरेक्ट एक्सेस दिला ताच्या उतरा मार्फत, ताच्या पुता मार्फत. आनी आमी प्रत्येक पडता म्हणून देवाक गोत्त आसा. त्या खातीर आमकां ताणें आमचें सैम कितें आसा तेंच आमचें सैम
नाश केला जिजू मारिफात. त्या वरवीं आमी विधेयपणांत आमी रिगल्या. त्या खातीर आमकां पवित्र आत्मो आमचे सोबे वावूरून आसा दीस रात. त्या खातीर जिजून आमकां पवित्र आत्मो बसयल्लो. तो पवित्र आत्मो कोणा सोबे काम करता म्हळ्यार कोण देवाच्या सांगतपणांत येता वा देवाच्या सांगतपणांत चलता जेजू क्रिस्ता मारिफात, ताचे वरवीं मात्र आमकां तो पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करूंक शकता. त्या खातीर आमी पवित्र आत्म्याची मजत नासतना आमी कितेंच करूंक आमी शकना. ह्या संवसारांत आमी घडये घडये आमी पडोवंक वेता. त्या वेळा आमी आमचे रिलेशनशीप, आमचो संबंध देवा थंय समा आसा जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां सांगता हांव खंय चुकतां, हांव कितें करीचें, हांवें खंयच्या रितीन चलाचें. पूण हांव प्रत्येक संवसाराची संगतेंत वेता वा म्हज्या जानवया प्रमाणे वेता जाल्यार हांव प्रत्येक थंय पवित्र आत्म्याच्या कामांत हांव आडखळ घालतां. त्या खातीर हांव विधेयपण हांव केदाळा हांव विधेय जाता देवाक. कित्याक केदाळा हांव जिजूक सोमी सोडवणदार म्हजो म्हणून हांव मानतां. त्या दाळा म्हजें फर्स्ट स्टेप तें हांवें विधेय जावचें. कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्तान म्हाका ती सोडवण लाभयल्या. म्हज्या कार्या वरवीं न्हय, म्हज्या बरेपणा वरवीं न्हय, म्हज्या दान धर्मा वरवीं न्हय, म्हजें कितेंच बरेपण न्हय. हांव केदाळा जेजू वयर फोकस करतां आनी जेजून म्हाका केल्ल्या ताणें केल्ल्या त्या कार्या वरवीं तो म्हजे खातीर कुर्सार मेलो, ताणें रगत वरयलें आनी तो म्हजे खातीर जिवीत जालो. ह्या वरवीं म्हाका तो जिवीत जालो, तो बापा सोबें जियेता. तशेंच हांव ह्या संवसारांत हांव ताचे सोबें म्हज्या पातकी सैमाक हांव मेलो जेजू क्रिस्ता सोबें. आनी तशेंच हांव केदाळा हांव म्हज्या सोम्या सोडवणदार म्हणून जेजू क्रिस्ताक मानतां, सत मानतां. त्या दाळा हांव एक नवी रचना जावन ह्या संवसारांत देवाचो भुरगो जावन जेजू क्रिस्ता मारिफात आनी पवित्र आत्म्याच्या संगतपणांत हांव जियोंक शकतां. त्या खातीर आमी हे प्रोसेस आमकां समा कळाचें. ह्या प्रोसेसा वरवीं म्हजें चिंतप हांव देवाच्या जानवया प्रमाणे, देवाच्या चिंतपा प्रमाणे, देवाच्या बसवण्या प्रमाणे जेजू क्रिस्तान शिकयल्ल्या सुवार्ता, ती शुभ संदेशा वरवीं, त्या बऱ्या गुड न्यूजा वरवीं हांव म्हजें चिंतप बदलून हांव केदाळा म्हजें पश्चाताप मन बदलितां. त्या दाळा मात्र हांव एक नवी रचना जावन ह्या संवसारांत देवाचो भुरगो जावन हांव जियोंक शकतां. त्या दाळा म्हजे थंय म्हाका हांवें त्या अनभावर ती बरी जियेचें म्हणून ना. कित्याक हांव जावन आसा देवाचो भुरगो, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हे हांव म्हणूंक हांव फावो जाता. म्हजे भितर पवित्र आत्मो आसा. हांव पवित्र आत्म्या सोबें जियोन आसा, देवा सोबें जियेतां. हे म्हजें ते कशें केदाळा इजिप्टांत हांव मोयशेन ताचें मिशन स्टार्ट केलें. त्या दाळा ताणें सांगलें सर्वेस्पर म्हजे सोबें आसा. हर एक कितले कश्ट आयल्यार तो फाटीं पळोवना. ताणें ताचे देवान ताका दिल्लें तें मिशन, तें कितें ताका दिल्लें तें ती जबाबदारी ताणें ती पाळली. केदाळा पाळूंक जाली. देव ताचे सोबें चलता म्हणून ताणें चिंतल्या वरवीं पळोवंक गेल्यार मोयजेक समा उलोवंक येनातलें.
त्या खातीर आमी देव आमचे एबिलिटी पळयना, देव म्हजी जनवाय पळयना, देव म्हजे कितें हांवें संवसारांत केलां तें पळयना, देव म्हजे विधेयपण. हांवें जेजू क्रिस्ताक सत मानलां गे, बापान ताच्या पुताक धाडून म्हजे खातीर ताणें ते क्रुसाचें मरण म्हाका फावो आसली ती शिक्षा ताणें काणयोवन ताच्या पुता द्वारे म्हाका ताणें ताच्या राजांत व्हरून पावयला म्हणून हांव विश्वास करतां गे. तें हांव केदळा विश्वास करतां. हांव तसो भुरगो जावन ह्या संवसारांत एक जैतेवंत, एक धदोसकायाचें, एक आनंदाचें जिवीत जियोंक हांव हांगात सुरू करतां. त्या खातीर म्हणटा ससनाचें जिवीत म्हणून. ससनाचें जिवीत म्हळ्यार मेल्या उपरांत न्हय, ससनाचें जिवीत म्हळ्यार आमी खऱ्या देवाक आमी वळखोवचें, समजोवचें आनी ताच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक हांवें वळखोवचें, समजोवचें, हें जावन आसा. ताचे विशयांत हांव चड आनी चड जनवाय आपणावची आनी ताचे तावन वळचो तो अभिशेक, ताचे तावन वळचें आत्मीकपण हांवें अनुभव करचें जावन आसा. हें ससनाचें जिवीत. हांव ह्या दिशेन केदळा चलतां, हांव हाचे वरवीं केदळा हांव मुखार वेतां, थंय जाता म्हजें थंय बदलावण. आनी हांव त्या देवाच्या राजांत देव म्हजे समें चलता म्हणलें तिरासनेन हांव म्हजें मेट काडटां ह्या संवसारांत. आनी कितें देवान म्हाका ताचे भुरगो करून ह्या संवसाराक धाडलां आनी कितें म्हाका ताणें आशिर्वादां आनी तसो अधिकार दिला, ते सगळीं आशिर्वादां आनी अधिकार ह्या संवसारांत हांवें अनुभव करून जियोवचें जावन आसा. एक जैताचें जिवीत. त्या खातीर आमी आमचें कितें आमचो खंत हुस्को आमी आसा तो आमकां देवातावन पयस व्हरता शिवाय आमकां खंत हुस्को आमी सांगाताकान घेवन आमी एक भवार्थी मनीस म्हणून जियोंक आमी साधना. आमकां आमचो खंत हुस्को हांव एक भवार्थी मनीस जावचें तें आडायता. Praise God. Thank you, Jesus. Philippians 4:6-7, God. Praise God. Thank you, Jesus. पळय हांगा प्रत्येक आमकां देव आमकां देवाच्या उतरां मारिफात आमकां सांगता, कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात म्हणून आमकां सांगता. आतां आमकां कळाचें, आमी खंत हुस्को धरता जाल्यार आमी देवाच्या विरोध आसा म्हणून अर्थ. देवाच्या इन्स्ट्रक्शना विरोध आमी करता जाल्यार, आमी जियेता जाल्यार आमी देवाच्या विरोध आमी चलता म्हणून अर्थ. हांगा म्हणटा हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. हर एक आमची गरज म्हळ्यार कालें. हांगा मागणें म्हळ्यार कालें. मागणें म्हळ्यार आमचे संबंध. हांव केदळा बऱ्या संबंधान देवाच्या संबंधांत आसा, तेंच म्हजें मागणें जावन आसा. हांव देवाच्या हजरपणांत आसचेंत तें मागणें जावन आसा. त्या खातीर कितें तुजी गरज आसा तें तुका मेळ्ळांच म्हणून सतमान आनी तूं देवाक अर्गां दी म्हणटा. हांगा मार्क 11:24 आमकां सांगता, कितें सकळ मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच.
केदाळा मेळटलेंच हांव सत मानिचे फर्स्ट स्टेप हांवें सत मानिचे हांव सत मानल्या उपरांत ते म्हाका खंडीत मेळटा हांव सत मानूंक तो सत मानिना हांव आनीक मागोवन म्हाका दी म्हणून मागून आसा तरी म्हाका देवाची सिस्टम एका सायडीन आसा आनी म्हजी सिस्टम आनी एका सायडीन आसा त्या खातीर ह्या सिस्टमा भितर हांव रिगाना जाल्यार या ही देवाच्या सिस्टमा प्रमाणे हांव चलना जाल्यार ती देवाची सिस्टम म्हजे थंय काम करूंक शकना हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा उपकारी मन म्हळ्यार थँक्स आमी हर एका घडयेक हांवें कितें म्हाका जायचे ते तुवें फावो केलाय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता म्हाका तें मेळ्ळां हांव तुका अर्गां दिता हें जायचें हांवें पयलेंच अर्गां दितना देव आमकां खंडीत ते आमच्या जिवितांत आमकां अणभव करूंक तें पवित्रत्म्याद्वारे तें कार्य जाता कित्याक आतां पयलें आमी पळयल्यार आमी उत्पत्तींत थंय पृथ्वी रचतना पृथ्वी रचल्या उपरांत म्हळ्यार थंय उजवाड आनी काली आसली आनी निराकार जावन आसली हे 3 संगती आसल्यो पूण देवाक थंय उजवाड कितें जायचे देवान खालें म्हणलें उजवाड जावं वैगी हांगा आमकां आनी एक स्टेप मुखार केला देवान ताच्या भुरग्यांक उपकारी मनान देवाक कळीत करा म्हळ्यार तुमची गरज मेळ्ळ्या म्हणून ते कळीत करा ती जाल्या म्हणून कळीत करा आनी ताचे खातीर देवाक महिमा दिया देवाक अर्गां दिया देवाक स्तुती करा हे आसा आमचें हांव केदाळा पयलेंच म्हणटा देव त्या सिस्टमार काम करता देव एडवान्स जावन काम करता हे म्हाका केदाळा कळटा केदाळा हांव एक रायटियसनेस म्हळ्यार नितीवंतपणाचो मनीस जावन हांव संवसारांत जिवंक जाता हांव भावार्था वरवीं हांव नितीवंत जाता फर्स्ट स्टेप हांवें सत मानिचें आनी सत मानल्या उपरांत हांव भावार्थान हांव केदाळा हांव उसारतां हांव भावार्थान कितें सांगता तें म्हजे थंय हांव अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस कोणाकी कांय सांगूंक आसा ऍड करूंक आसा प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज गॉड फादर प्रेज गॉड बरें जालें मुळाक गेल्यार तुमी प्रेज गॉड हय मुळाक गेले इतलें बरें वय मूळ तेंच न्ही मूळ कळवळचे कंत म्हळ्यार आमी पुत्र जाल्ले की थोडे बटी कंत हा संवसार आसा कंत केल्लो ताणें देवाचे उतार उसारल्यार तो पातयेना म्हूण जाता वय कंत करूं की ना कळवळोंक की ना म्हणली येता नॅच्युरल जावन आयल्यार हांवें तक्षण तुमी सांगल्या देवान सांगला न्ही कंत करूंक ना म्हणून वय देखून हांवें करूं करिना नाल्यार हांव देवाक हांव पण दाखयता ताजे ती म्हजे कश्ट म्हजी परिस्थिती देवाच्या सत्याच्या की काले व्हड म्हणल्यार जाता पळय गी देवाची सकत म्हज्या कश्टा मुखार ताची सकत उरणी म्हणून वय एक्चुअली सांगूंक हांसूंक येते सांगता की हांसूंक येते तो इतलो बळवंत आनी शक्तिवंत की प्लस तिचो सकत आमकांय दिल्या ताणें देखून खंत करतना म्हज्या देवान म्हाका दिल्ल्या सक्तेचेर हांव पातयना देवाची सकत हांव पातयना म्हणून म्हाका दिसता तो खोटो आत्मो येनसो आमकां घालता मतींत खंय तूं जालाय तें आतां देवा बरें आसल्ल्यांक तुमी जावन आनी जायचे म्हणल्या बरी देवान केल्ल्यो बसवण्यो खंय जाल्या तुजे लागीं खंय दिसतात आनी जायचे तुवें देखून इतली खंत घालन आमकां देवाच्या संबंदांतल्यान पयस करूंक पळयता हे आमी आमकां सोड हें करीचे न्ही काले वय आमी ते घडये आमी उडासाक हाडीचे कित्याक बसवण्यो वय पळय मो वय
बसवणे घडे घडे उडासणार गांधीचे अर्गांधीचे वय केरळ अली खंद येताना ते मारन उडोंक जाता आमकां हो ना अशें मारन उडोवंक. चिंतूंक ना न्ही हांवें अशें केलां न्ही देवान वय 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 एपडी भितर रिगल्यार मागीर ती खंत इल्ली चड जायत जाल्यार मागीर ती तुमी सांगल्या बरी हेल्थ पाड वय आनी पयल्या ती बरो संबंध दवरूंक जायना कित्याक तूं खंती नासल्यान तुका आरे एकल्या कडेन मोगान जिवोंक जायना. जायना प्रेज गॉड वय वय Praise ब्रदर God. पीटर Praise प्रेज God. गॉड. Praise God. खंयची वेळार अनेक विषय म्हळ्यार विल्सन आसा विल्सन चॉयस तर एक कडेन चॉयस तूं खंयतीन रावताय की या देवान कितें बसयलां तें विसरून काडटाय की त्या वेळार खंयचे विसताय ताचे फळ तुज्या जिवितांत तूं अनुभव करताय आनी एक खंत म्हळ्यार पाताक जावन आसा आमी वय अनेक सांगता पाताक पाताक पूण ही खंत हे पाताक कित्याक देवाचे उतरां विरोध आमी करता जाल्यार पाताक जिजा म्हणटा खंत करिनाकात खंत करता जाल्यार हांव देवाच्या उतरां विरोध वचून आसा हे फळ खायनाकात हांव खाता वय त्या रितीन येस ते येवेक जाल्यार तेंत दाखयलें ताणें वय वय काले तूं कशी हे फळ केल्यार देवा सारखे जाताय म्हणून वय आता तिका ती विसरली वय ती देवा सारखीच आसा म्हणून. वय कित्याक आमच्या जिवितांत म्हाका दिसता आमी देवान केल्लें सांगून तो उसारनंत रिमाइंड करतेच रावना जाल्यार आमकां कोणीय एक मनीस येवन काळी सांगल्यार आमी पात येता खंडीत म्हळ्यार म्हळ्यार मनीस बरेच ताजे ते खोटो काम करतालो तो ताजेन धाडून येता न्ही सैतानाचे वय 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 पेद्रूक आतां बागीत सिमा म्हणले बरी मागीर म्हजे ससलो पयसर सैताना म्हणलें वय म्हणजे एका मनशां थंय दोनूय काम करूंक सार आसता वय 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 देखून मनीस बरो पूण ताजे ते कंसात्मक काम करता म्हणून वय देखून म्हजे तावनी खंतीचे चिंता भियेंक पुरो आनेकल्या मुखार म्हाका येवंक सादी आसा वय ते जाल्यार पेद्रूक सांगलें पळय जेजून हय पेद्रूक सांगलें न्ही वय जेजू हें तुका घडना जावं म्हणून पेद्रून सांगलें वय ते जाल्यार म्हजे खोटो सरशिलो पयसर सैताना म्हणून वय जिजून आपल्या शिसाकत सांगलें वय म्हळ्यार ताच्या भितर आशिल्ल्या खोटो 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 आत्मो थंय काम करता म्हणून जिजूक कळ्ळें त्या खातीर वय त्या सैतानाक सांगलें न्ही. वय ताका सांगलें वय वय सैतानाक वय ते म्हळ्यार चिंताप ते वय आतांचे चिंताप सारकें ना वडोवचे बरें आहले तुजें वय तांतू आनी एक आसा म्हाका एक आतां एक प्रत्येक रेवलेशन आयलें ते आतां पीटर आतां थंय पेद्रू आसलो पेद्रून जिजून सांगलें आतां म्हाका हें सांगलें म्हणून ताणें ताच्या मन दुखयलें जाल्यार आनी आहा तो थंय आनीक चड प्रॉब्लेमान पडतो आहलो करेक्ट करेक्ट पळय करेक्ट थंय पिटरान ते मनान ताणें कान घेवना तो एक्झॅक्टली तसलो शीस जावन कंटिन्यू जालो. एक्झॅक्टली हे आमी केताळे उडा स्टोरी आमकां असलेच सिच्युएशनां येतात आमकां ते कळना मुखल्या मनशान एक उतर सांगलें म्हणून आमी ते मन दुखोवन कान घेवन आमी थंयच्यान पयस सरले कुडले ते आनीक ते ताका चड बळ मेळटा त्या कोट्या स्पिरिताक आनी तो वय आमचे थंय तो संपूर्ण रितीन हातोटी करता आमकां. करेक्ट 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 म्हाका म्हणलें न्ही म्हजें वय चिंतपाक म्हणलें म्हण हांवें गेले वय वय न्ही गे वय 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 म्हाका एक विचारूंक आसलें आतां थोडे फावटी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आमच्या खंयच्याय कामाक या खंयच्याय रटावळीक वेता जाल्यार आमकां थोडे फावटी मनशां तावन मुखल्या मनशां तावन या भोंवतणी आयल्या मनशां तावन आमकां एक थोडे फावटी एक दगदणी बगूंक मेळटा ती आमी तशी चिंतूंक पुरो ती तांच्या प्रकार तिणेय जावंक पुरो पूण ती आमी कशी फूड करची सोंसणी काही काण घेवची तितली काण घेवन ती कशी फूड करची. आमी आमच्या आमकां देवाचें उतर कितें सांगता आतां जिजूक सुमार ताका फारिजे शास्त्री फारिजे वतावन ताका शिकोवन दितना मस्तू ताका समस्या आयले ताच्या देवान दिल्ले ताका सुवार्थ प्रगट करचे विशयांत ताका इस्रायलाक सुवार्थ प्रगट करूंक देवाक जिजूक मिशन आसलें पूण थंयच सबार शास्त्री फारिजे येवन जिजूक दसून आसले
आणि ताचे विरोध ते उलोवन आसले पूण जेजून कालें केलें तांचें गण्य करूं ना ताणें ताका देवाच्या उतरा प्रमाणेच ताणें ताका सोल्युशन दिलें सो त्या खातीर तांकां कितेंच करूंक जावना तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां संवसारांत मस्तू नमुन्याचे मेटांनी आमकां कश्ट येतात पूण म्हजो फोकस कितें म्हणून म्हाका गोत्ता आसा जाल्यार हांव एक देवाचो भुरगो जावन ह्या संवसारांत जियेता म्हणून म्हाका गोत्ता आसा जाल्यार वा देवाचे संगातपणांत हांव जियेता म्हणून म्हाका गोत्ता आसा जाल्यार हांव ताका गण्य करिना वा हांव ताचेर रागार जावंक वचना कित्याक ते वायट स्पिरीट केदाळय आमकां कालें करता म्हळ्यार हांवें आविदय जावंक ताणें म्हाका ताणें कालें म्हणटात काढणी उस्कावचें जावन आसा वय ताणें म्हाका ताका टेम्प्ट करचें जावन आसा म्हाका हांगा रिएक्ट करचे बदलाक रेस्पॉन्ड करचें रेस्पॉन्ड करचें हें करूंक कोता ताका एक हांवें ताका वगत न्यूट्रल रावंक जायना रिएक्शन करचें म्हळ्यार ताका तुका सोडना तुका शिकयता म्हणूनचें रेस्पॉन्ड म्हळ्यार भावार्थ वापरचो कशें आतां सांगलें बरी ब्रदरान मोगा मारिफाट वावरता तो भावार्थ मात्र उपकारता भावार्थान हांवें रेस्पॉन्ड करचें तसलें उतरां उलयचें एक जावं बरोबर ताजेर देवाचो प्रेरकात्मक आसा देवाची मजत म्हजेर आसा आनी ताणें नाकलें गरज पडल्यार मात जाप दिवची म्हूण चिंता हांव न्ही कितें म्हणटात वय करेक्ट ते भायर रिएक्ट केल्यार हें उतरांनी दिल्यार हांव दोगांय जाण आमी एग्जाम्पल सांगता हांव एक दीस रेतेरेक वचून आसलो म्हज्या कारा फाटल्यान मुखल्यान ब्रेक घाली म्हणून त्या सिग्नलार हांवें ब्रेक घाली कित्याक ना जाल्यार हांवें ब्रेक घालनाल्यार मुखल्याक हांव मारीचें सो हांवें ब्रेक घाली म्हज्या फाटल्यान एकल्या स्कूटराच्यान येवन म्हाका म्हज्या काराक मारलें ओके हांव देंवलो पळयलें म्हज्या काराक कांय जावना तितलें म्हणटना देगेन एकलो स्कूटर असो आसलो ताणें तो कालें म्हणलो तुमी सायडीक घाला मागीर उलया हांव कांय उलोवंक वचना हांव फाटीं आयलो म्हज्या गाडयेक कांय जावना हांव गाडी स्टार्ट केली हांव आयलो सो ते दाळा त्या मनशान आनी एकलो मनीस दुसऱ्या स्कूटराचो मनीस ताणें उलयल्या उतराक हांव तुका कित्याक आमच्या मदलें म्हणून हांव उलोवंक गेल्यार थंय पाड जाता त्या खातीर हांव म्हज्या इतल्याक म्हजें कांय प्रॉब्लेम ना हांव बसलो हांव येता म्हणलें हांव सीदो आयलो उलोवंक गेल्यार हें जाता उलोवंक गेल्यार पाड जाता त्या स्पॉटाक राखचें ताणें एक उतर भायर आयल्यार म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता रोमाकारांक बरयल्लें 12:21 वायटां तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाका बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा म्हणटा बरें करून आमी ताचेर जैत व्हरूंक जाय आमी देवा सांगात आसतना आमकां विरोध येतातच त्या वेळार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी वायटाक वायट फारी करूंक ना 1 Peter 3:9 म्हणटा आत्मान फाटी दिनाका ताच्या बदला आशिर्वाद अशें देवान तुमकां आपण दिला आशिर्वाद जोडूंक आनी म्हणटा वायट करतना आमी बरें करूंक आसा त्या बरें करी जे जाल्यार म्हाका त्या देवा सारक्याच्या मोगान ऑर्डर सांगल्या वरी मेटा काडीचे आमी भावार्थान ते जाल्यार हांव देवा सारक्याच्या मोगान मेटा काडटा ते जाल्यार म्हाका ते वायटाक वायट करतना बऱ्या वयर बरी कामां करून आमी जैत व्हरूंक जाता ते जाल्यार ते बरें मेळटा चेंजीस म्हळ्यार ते एक प्रोसेस न्ही प्रोसेस म्हळ्यार तांतू आमी हें जावंक प्रवीण सवय जाय जे म्हाका ते सवय म्हळ्यार प्रॅक्टीस आता हे प्रॅक्टीस हय आमच्या जिवितांत अवकाश ते एक्झॅक्ट ऑपॉर्च्युनिटी ते आमकां प्रॅक्टीस आदल्या फावटी ब्रदर म्हणटलो तर तुमकां आतां विरोधपण येतना रोडून बसतात की युआर काय डान्स करतात की डान्स म्हळ्यार एक्चुअली म्हाका एक प्रमोशनाक ते एक अवकाश वय 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 तातूंत म्हणजे प्रमोशन आसा तूं त्या वेळार रिएक्ट करता की रिस्पॉन्ड करता की पेयतांत वयता की सेन्स नॉलेजार वयता की वय 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 ते आमचे दिसपरचे चॅलेंज ते एक्झॅक्टली इट इज एवरीडे हें आनी ते एका दिसाचे जाप मेळ्ळी म्हणून चिंता न्ही विसार येतच
बाई. Correct, brother. Praise God. Thank you, सवाल Jesus. विचारलो दुसऱ्याने आणि थोडी करेक्ट म्हाका समजलें correct त्या समजलं म्हाका समजलं की पळय समजता. आणि क्रमांक क्रमांक घेऊन ते वाचताना समजता. Praise God. Thank you, Jesus. आणि कोणाक काय सांगूंक आसा की? ना म्हण चिंता तरी आम्ही एंड करया गे Right, brother. प्रेज गॉड. ओके. Right, brother. मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा या वेळा पासत बापा. बापा हो वेळ तुझे संगता करसूं तुवें आमकां तुज्या संगातपणांत तुवें आमकां सबार संगती तुवें आमकां पवित्रत्म्याद्वारे तुवें उगडापे केले बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे हर एका मेटांनी तूं आमकां सांबाळना जाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. हांगा जमल्ल्या हर एकल्यांक कितें डाऊट आसात आनी कितें तांकां जाय जे तें तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तुवें तांकां समजयल्याक आनी तांकां ती शिकवण दिल्ल्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. बापा तूं जावन आसाय आमचो संपूर्ण प्रोटेक्टर. तूं आमचो देव जावन आसाय बापा. कित्याक तुजे वरवीं मात्र आमी ह्या संवसारांत एक जैत्यवंत जिवीत जियोंक आमी ह्या भवार्थान मुखार सरोंक आमी सकता. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. Amen. Praise God. Praise Thank God. you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Thank you, Thank brother. you, Jesus. Thank you, Holy God. Spirit. Thank Thank you. Thank you, brother. Thank you, Thank Father. you, sister. Thank you, sister. Thank you. Thank you, brother. Thank you, Thank you, sister. everybody. Brother, thank you, thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you, Thank you, sister. sister. फाल्यां मेळया आमी सकाळ. Yes. Yeah, Praise God. Praise God. Praise God. Thank you. Praise God, brother.